आज आम्ही असा सुर्ला सत्तरी हांगासर आणि तुम्ही आज न्यूज पेपरान वाचला आसतले की सुर्ला सत्तरी हांगासर एका चलयेचेर अस्वलान एका अटॅक केलो म्हणून आणि आज आम्ही सारखे त्याच प्लेसीर पावले आसात ज्या प्लेसीचेर भाग्यश्री म्हणून एका चलयेचेर अटॅक जाला. सो ही प्लेस तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर माझ्या फाटल्या वाटेन जी तुमकां दिसता ती सुर्लाची एक फॉरेस्ट गेट. सुर्लाचो गांव काबार जाता आणि सुर्ल्याच्या हांगासर एक फॉरेस्ट गेट आसा. थंयच्यान एक मातयेचो रोड आसा आणि मातयेच्या रोडांतल्यान ही एक चट्टी काढून मागीर सुर्लाचो वॉटरफॉल सुर्ल्याच्या ज्या सड्यार म्हणटा त्या सड्याचेर वचपाक मेळटा. आणि सकाळ फुडें जेन्ना ते भाग्यश्री पिंगळे ताची एक भयण आणि ताची आजी तीग जाणां जेन्ना येताली तेन्ना तेजी भयण फुडें चलताली आणि भाग्यश्री आणि ताची आजी खंय वांगडा चलताली तेन्ना जेन्ना तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की ह्या जेन्ना ते प्लेसीर पावली तेन्ना तेचेर हांगासर अस्वलान अटॅक केल्लो आसा. मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे ही जी एरिया आसा तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की अस्वलाच्या हांगा पांय लागला. क्लियरली हांगासर पळोवंक शकता की हांगासर अस्वलाचे पांय लागला. सो जेन्ना ते हांगा पावले तेन्ना अस्वल आणि अस्वलाची दोन धाकटे पिल्लां आसली ती हांगासून रोड क्रॉस करताली आणि त्याची पिल्लां असल्या कारणान फाटसून त्या भाग्यश्रीचेर अटॅक केले. सो अस्वल हांगच्यान देवले आणि ही जी वाट आसा थंयच्यान हांगच्यान ती क्रॉसिंग आसले. सो अस्वलाचो क्रॉसिंगाचो टायम आणि भाग्यश्रीचो स्कुलाक वचपाचो टायम दोन्ही सारको एकूच टायम जालो आणि ताका लागून अटॅक जाल्लो आसा भाग्यश्रीचेर. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की गांवच्यान हांगासून जवळ हांगासून सुद्धा जर आमी पळयत जाल्यार आमकां हांगासून गांवची जी घरां जी आसा ती आमकां सारखी दिश्टी पडटा आणि जवळ हांगासून 100 मीटर सुद्धा डिस्टन्स ना. सो ह्या सुर्ला गांवांत इतली अस्वलां भोंवता. हांगासर वाघांचो वावर आसा. कांय दीस पयलीं जे भाग्यश्री पिंगळेचें घर आसा थंयसर ताजो जो बापूय जो आसा देवू पिंगळे थंयसर तेंच्या गायचेर वाघान अटॅक केल्लो आणि तिवूय आमी प्रुडंटान तुमच्या समोर ती स्टोरी दाखयल्ली. सो आयज परतून आमी त्या भाग्यश्री पिंगळेच्या घरा या आणि नेमकें कितें घडलें ते तेच्या तोंडांतल्यान आयकया. तर आमी असले सकयल ज्या पॉयंटार ज्या जाग्यार भाग्यश्रीचेर अटॅक जाल्लो आणि थंयच्यान जवळ 1 किलोमीटर आमी ट्रॅव्हल करीत जो सडो म्हणटा सुर्लाचो त्या सड्यार हांगासर पावले आसा आणि फायनली आमकां तेंचें घर मेळ्ळें. आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात की हे तेंचें घर हांगासर ते गोरवां बांदतात सगळे आपली. इवन हे सायडीक आनीक एक तेंचो गोठो आसा. आणि सो अशे प्रमाणे हांगासर सादारण सेटअप पळोवंक गेले जाल्यार सादारण हांगासर एकूच घर आसा आणि तुम्ही पळोवंक शकतात की चारय वाटेन झाडां जेणे करून हांगासर जी रानटी जनावरां आसा त्यांचो वावर हो आसतलोच असो दिसता. सो आतां घरान भितर या आमी पळोवया की एक्झॅक्टली कितें जालें तें. तर आता आम्ही असा देवू पिंगळे रावपी सुर्ला सत्तरी हांच्या घरान आता पावले आसा आणि त्यांची फॅमिली आमच्या वांगडा आसा. सो कितें इन्सिडंट जाल्लो ज्या चलये बरोबर ज्या चलयेचेर जो अटॅक जाला ती चली भाग्यश्री पिंगळे आमच्या बरोबर आसा. सो तेच्या कडल्यान जाणून घेवया की कितें जालें. भाग्यश्री म्हाका सांग कितें एक्झॅक्टली जालें. सकाळी हांगासून भूमिका आयसकणी वयताले गेटीच्या वयर टर्नारून म्हाका 3 वायल्ड बियर्स भायर येयली झाडाचो. हांव टर्नारूच आसले. हांवें तांकां पळोवना पूण ती म्हाज्या फुड्यान येयली तेन्ना हांवें तांकां पळयलें. फाटल्यान आजी आनी भयण आसली 20-25 मिटराचेर आणि तेंच्यान डायरेक्ट म्हाजे पाठीर अटॅक केलो आणि म्हाका सकयल घातलें आणि ते बॅग घेवन पावले. तेन्ना हांव उठून पावलें तेन्ना फुडें गेट आसली थंयतले वॉचमॅन आणि फाटसून आजी बी ऑर्डर दिली म्हणून तेणी म्हाका सोडलें. म्हणजे बेसिकली तुझे जो अटॅक झाला तो तुवें ताका पळोवंक नासलें. ना ती फाटसून अटॅक झाला. ना फुडल्यान अटॅक झाला. हांव पळटा तेन्ना फाटल्यान म्हाका तेंच्यान अटॅक केलो. म्हणजे फुडल्यान तुवें जेन्ना पळयलें आणि तूं जेन्ना पळोवंक सोदतालें तेन्ना फाटसून अटॅक केलो तुजेर. मागीर तुका कितें लागलां अशें. ना पडले तेंच्यान म्हाका कितें टच करूंक ना. तेंच्यानी टच करूंक ना. तो हात पडलो बॅकाचेर. म्हणजे बॅगाचेर तुझ्या त्याचा हात पडलो. बॅग म्हणजे काढून तेन्ना हांव पळयलें बॅग पिजली तेन्ना पळय. म्हणजे तुका फिजिकल तशें डॅमेज कितें जाला पांयांक कितें लागला ना. पांयांक पडले ते पडले तेन्ना लागला. पडले तेन्ना लागला. ओके म्हाका सांग डेली तूं हांगच्यान स्कुलाक तुज्या अप एंड डावन करता. म्हणजे हांगसून जर जवळ चलत वचूंक जाल्यार कितलो डिस्टन्स आसा. साधारण 1 किलोमीटर तरी आसतलो. सो 1 किलोमिटराक तूं जेन्ना एवरीडे ट्रॅव्हल करता तेन्ना जनावरां बिनावरां तुका दिश्टी पडटा. पयली दिसलें ना न्ही पयली. पण हे तुज्या वांगडा इन्सिडंट असो फर्स्ट टायम जाला. ओके. माझे नाव देवू पिंगळे सुर्ला रावता.
हे जे आमच्या चेडवाचेर अटॅक जालो हेच्या पयलीं गोरवाकडेचेर आमचे अटॅक खूब जाल्लो आसा आनी तो रिपोर्ट आमी फॉरेस्टा कडेन दिल्लो आहा आनी आतां आमकां परत गव्हर्मेंट करता म्हणटा सोय आमची म्हणून आजून काय कितें जावंक ना ते बेगिनात बेगीन आमची सोय करपाची आनी आमच्या गोरवासाठी तशेंच भुरग्या बाळाची सोय हायस्कुलां आसा बारीक रोड आहा आनी कितें लायट पाणी तेजी सोय करपाची आनी बेगिनात बेगीन करपाचें हें मी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. म्हाका एक सांगा, असोच एक इन्सिडंट फाटल्या फावटी घडलेलो, तुमच्या गायचेर वाघान अटॅक केल्लो आणि गायो मारलेल्यो, तो पयलो इन्सिडंट, आणि आयज तुमच्या नातीचेर इन्सिडंट जाला. सो तुमी कितें सांगूंक सोदता हे गजालीचेर? भितरचेर आमी आतां काय सांगतलो, आमचो आतां जल्मच हांगा आसलो जालो हय. आणि आता गव्हर्नमेंट म्हणटा फॉरेन म्हणटा कितें आमी कित्याक घराचे माझे दुरुस्ती काय करूंक बगी हा. तो म्हणलो तूं करूं ना, तो वाया वयतलो हा. कित्याक तुका केन्ना आज ना फाल्यां तरी त्या फाल्यां उठोवंक शकता. ओके मग आमी तशेंच उरला. ओके. मग आमचे कडेन आनी जागो ना, हा. खंय वचपाक म्हटल्यार आमचे कडेन जागो ना. हांगा तुमचे एकच फॅमिली आहा न्ही, एकटे रावता तुमी हांगासर? म्हणजे एक घर दोन फॅमिली दोन कुटुंबां दोन कुटुंब म्हणजे घर एकच आसा. सरकारान तुमकां हेच्या पयलीं सांगलाय बीन दुसरे कडेन आपूण जागा पळयता? सांगला एकट्यानं सांगला आणि आता आमकां दिवेराड्यानं सांगला तुम्ही जागो खंय तरी पळय आणि आपले कडेन या. आपण तुमची सोय तुम्ही करता. खंयचो तो सोयी तुमचो कसलो तुमकां मानता तो जागो खंयचो तो बघा आनी आपले कडेन या. हय, पण हो जो आतां अटॅक जालो तेतूंतल्यान देवाच्या कृपेन ताका व्हडलेशें हय, काय हय, जावना हय. म्हूण ते सांगा. बरें. प्लस तुमच्या गोरवांचेर अटॅक जाता, वाघ, म्हणजे हे अटॅक जे आसा ते चालूच उरता. आणि चालू जर उरता. हांगासर फॉरेस्ट किंवा वायल्ड लायफ जर जालें जाल्यार हय. रिस्ट्रिक्टेड एरिया आसल्या कारणान जनावरांचो चड वावर चड वाडटलो. वावर जातलो. सो तुमी कितें म्हणटा की तुमकां शिफ्ट करूंक जाय अशें तुमकां दिसता दुसरे जाग्यार? आणि ते आमच्या मनात का तशें जर आसा जाल्यार आमी तरी हांगा फोर्स चोकून रावलो हा. समजा तर फाल्यां ही घटना घडतच वयतली. हय, मग इथे खंयचेच ना. हय, तेन्ना आता ते जाता आणि आमची सोयी सारखी जर आमकां तो जागो मेळटा हय, आणि आमची सगळीच सोयी जाता आनी मागीर आमच्या मनात ते जावपाक हय. पण तुमकां घर आणि तुमच्या आतां म्हणजे तुमच्या घरान कामाक बीन कोण आसा? ना कोण ना. कोणूच ना. कोणाक. जाल्यार जर तुमकां फाल्यां सकाळी जर भायर जागा दिली हा. जाल्यार तुमची गोरवां आसा तुमची, हा. बाकीची तुमची इतर जनावर आसात तेंचे कशें कितें? थंयचेच खातीर आमी हे उलयता न्हू. हा. आमी जी जागा म्हणजे सोडून घालू खंय पाण्याची सोय जाता खंय भोवन हाडपाक हीच जागा आणि खंयचे खाचीत गेलो मागीर ते गोरो सोडून तरी त्या दुसऱ्या हेत वयतली मागीर ते खंय जागा जावपाक ताका वाट ना, हय. खावपाक खड ना. त्याचीच खातीर आमी हांगा उरला. म्हणजे जर तुमकां सरकारान जर जागा दिली दुसरीकडे दिली, हय. जाल्यार सगळ्यो तुमची सोय सुविधा जी आसा ती तुमची किंवा गोरवांची, गोरवांची. तुमच्या जनावरांची हे लक्षात घेवन तुमकां त्या प्रकारे जागा दिवची. जागा दिवू इतलें. इतलें. तर आम्ही हांगासले आयज देवू पिंगळे यांच्या घरा फाटल्या फावट वाघान त्यांच्या गोरवाचेर अटॅक केल्लो तेन्ना आमी हांगासर आयिल्ले, आणि आयज त्यांच्या नातीचेर जेन्ना हांगासर अस्वलान अटॅक केल्लो तेन्ना आमी हांगासर आयले. गव्हर्मेंटान तांकां ऑलरेडी सांगला की तुमकां खंय ना खंय तरी दुसरे कडेन जागा दिता, पण अजून मेरेन तरी गव्हर्मेंटाचे मुवमेंट तितले एग्रेसिव्हली दिश्टी पडना आणि असले प्रकार जे आसा ते दिसान दीस वाडत चल्लेले आसा. सो खंय ना खंय तरी गव्हर्मेंटान असे जे लोक आसात जांकां आजकाल रावपाक त्यांची लायफ जी डिफिकल्ट जाल्ली आसा, सो तांकां खंय ना खंय तरी जागा दिवची आणि त्यांच्याच बरोबर त्यांची गोरवां बिरवां इतर कितें आहा त्यांची मातशी तांकां कशें सोयीस्कर प्रमाणे तेंचे कशें कितें जाता तें लक्षात घेवनूय तांकां जागा दिवची, जेणे करून हे असले प्रकार जे आसा ते मातशे अवॉइड जातले. काल आता त्यांच्या नातीचेर हल्लो जालो, देवाच्या कृपेन ते वाचले, व्हडलेशें कांय जावंक ना. बट जर ते जिवाक जर कितें जाल्ले बरे वायट जाल्ले जाल्यार आयज जबाबदार कोण आसलो आणि ती कोणा कडेन पळयता आसली. सो ताका लागून सरकारानूय कितें तरी एक गजाल लक्षात घेवन ह्या लोकांचे सोयी सुविधा जाता तशें पळोवचें. सत्तरीचंद प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस.